बाबा भयणीनो, आमची गाडी आमचे मोटोर सारकें ना वो सारकें चलना तेन्ना आमी ते मॅकॅनिका बगले वता आनी आमची गाडयेक वा आमच्या मोटराक कितें जालां हें तो मॅकॅनीक रोखडोच पारखिता. आनी कित्याक काय अशेंच जेन्ना आमी दुयेंत पडटा तेन्ना आमी दोतोरा सरशी वेता आनी आमकां कितें जाता तें जायते फावटी आमकां सांगूंक गमना, पूण थोडें कितें तरी आमी सांगता दोतोराक सांगता आनी दोतोर आमचें दुयेंस पारखिता. अमकेंच जालां आसतलें आनी मागीर तो आमकां वखदां दिता. मॅकॅनिकूय बी कितें जालां तें पारखिता आनी थंय आपलो हात घालता. मोगाचे भाव भयण अशें तांचें सगळें कित्याक घडटा? कित्याक ते त्या वातावरणांत आसात. दे आर व्हेरी मच इन ट्यून वीथ देयर वर्क. तांकां खबर आसा कशें कितें जाता, कितें जाल्यार कितें करूंक जाय हें सगळें तांकां खबर आसा. कित्याक त्या वातावरणांत तीं जियेतात, ते मनीस जियेतात. अशेंच कितें आयचो विशय आमकां सांगता. देवाच्यो खुणा मारयेन दिसा दिसपटी आपल्या जिवितांत अनुभवल्यो आनी हेंच आमीय करूंक आपयता, आमकांय करूंक आपयता. जाल्यार आमकांय हो अनुभव कसो येतलो काय? ह्या मॅकॅनिका भाशेन, ह्या दोतोरा भाशेन आमी आमच्या ह्या वातावरणांत रावची गरज. मारिया त्या वातावरणांत देवीक वो देवस्पणीक वातावरणांत जियेली देखून हें आपोवणें तिका आयलें. कित्याक ती तयार जाताली ह्या जेजूच्या देवाच्या ह्या येण्याक आनी ह्या खातीर ती फावो तसली सांपडली आनी देखून तिका वेंचून काडली. म्हणटच आमी त्या वातावरणांत रावत जाल्यार आमकां ह्यो देवाच्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. आमी बी देवाचो मोग वो देव आमकां दाखयता ती वाट आमी ओळखूंक पावतले. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 वस्तूंचेर हांव नियाळ करूंक सोदतां. पयली वस्त, जावं म्हजें सवें तुजे खोशये पोरमोणें असो जबाब मारिया ह्या देवदूताक दिता. तुजी खोशी जावं. आनी हें तिच्या जिवितांत आमी पळयता कशे तरेन ही जबाबदारी ती स्विकारता. बेश्टें होय न्हय, पूण हें होय म्हणल्यार इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जेन्ना कोणूय कसलोय वावर हातांत घेता, जबाबदारी घेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता तेन्ना जायत्यो वस्तू ताचे भोंवती आसता. सपोज एक फुटबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज करूंक सोदता जाल्यार जायत्यो वस्तू थंय आसता. प्लेयरांक कोवीड दिवंक, टिमींक कोवीड दिवंक, तांकां लेटर धाडूंक, रेफरींक वेंचून काडूंक आनी जायतें हें आसता. म्हणटच मारयेन जेन्ना वय म्हणलें तेन्ना कितें तेजे जिवितांत कोचचें आसलें हें तिका समजलें ना. पूण तरी आसतना देवाच्या उल्याक तिणें वय म्हणलें आनी आपलें जिवीत देवाच्या हातांत सोडलें. जायते पितारपी, जायते चित्रकार हे मारयेचें चित्र द एनाउन्सिएशन जायते चितारतात आनी थंय ही मारयेची खोशी ते परगट्टा. मारयेन होय म्हणलें, जावं तुजी खोशी अशें ती उद्गारली. तें तिणें आपल्या जिवितांत पाळलें ना, पूण आपल्या पुताकूय शिकयलें. आनी देखून जेजूच्या जिवितांत होच जबाब आमी पळयता. जेन्ना जेत्सिमानी मोड्यान तो कोश्टवता तेन्ना म्हणटा, म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं. मारयेन शिकयलेलें हांगासर दिश्टी पडटा. उपरांत जेन्ना तो आमकां आपल्या शिसांक आमच्या बापा शिकयता, थंयसरूय तुजी खोशी जावं. जशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. परत एकदां मारयेचें मागणें वो मारयेचो जबाब ह्या जेजूच्या जिवितांत आमकां ह्या 2 सुवातांचेर आनी हेरूय कडेन आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटच आमी बी देवाच्या उल्याक वय म्हणोंक आनी देव आमकां दाखयता ते वाटेंत आमी चलोवंक आमकां ही जावन आसा एक देख. उपरांत दुसरी वस्त, जेन्ना ती म्हणटा हें कशें घडटलें तेन्ना देवदूत तिका सांगता, पवित्र आत्मो तुजे सावळी घालतलो आनी देवाची शक्ती प्रमाणें ह्या भुरग्याक हो भुरगो तुज्या कुसव्यान जल्मतलो. जेन्ना ह्यो वडी आमी आयकता तेन्ना आदल्या कोराराचो आमकां उगडास येता. जेन्ना ते आर्क पेट घेवन भोंवताले, तोंबून दवरताले, दे यूज्ड टू कीप इन द टेंट दीस आर्क ऑफ द कव्हनंट आनी ते बसताले. आनी हेंच दर्शन हांगासर आंकवार मरी सवें आमकां दिश्टी पडटा. हीच खुणा मारिया जावन आसा हो तोंबू वो आर्क पेट आनी तातूंत आसा तिच्या कुसव्यान तो जेजू जावन आसा ही आर्क पेटीन आसलेले मांदामेन वो देवाचें आसनें. म्हणटच हीच खुणा आमकां मारये उदेशी आमकां दिश्टी पडटा. मारयेन वय म्हणलें आनी आपलें जिवीत ती जियेली.
बागेंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतूय अशेंच आमी पळयता. अशी फ्रांसीस शावेर गोंया येवपाचो नासलो, हो प्लान नासलो. सायमन रॉड्रिगीज आनी निकोलास बोबादिलिया हे दोग जाण गोंया इंडियेक येवपाचे आसले. तेन्ना निकोलास बोबादिलिया दुयेंत पडटा, देखून इनास दे लोयोला फ्रांसीस शावेराक ताचे सुवातेर धाडटा, विचून काडटा. आनी तेन्ना रोखडोच तो वय म्हणटा. परत एकदां मारये भाशेन फ्रांसीस शावेरानूय वय म्हटलें. आपल्या वडिलाक ताणें वय म्हणलें आनी वडिलाचें उतर ताणें पाळलें आनी असो तो इंडियेक पावलो. उपरांत आमी पळयता मिशन चायना, सनशायन आयलंड, तो चायनाक वचूंक सोदतालो. देवाची खोशी जावं, देवाची खोशी करूंक तो आशेतालो. आनी हेर जाग्यांनी जेन्ना तो देवाची खोशी करूंक वावुरलो, हेंच आमी पळयता, देवाची खोशी तो करूंक वावुरलो. तर आज मारयेची देख आमी घेवया, सान फ्रांसिसाच्या जिविताची देख आमी घेवया आनी हेंच वय देवाच्या उल्याक आमी म्हणोंक देवाची कृपा बोळ आमी आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमकां कृपा बोळ मागुया. आमेन.